हांवें ऑलरेडी न्यू मोटर व्हेकल एक्ट आनी कंपॅरिजन स्टडी हांवें ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आनी आमचे ट्राफीक सेल हांकां सांगलां की जे दोनी कंपॅरिजन स्टडीज कितें आहा पयलीं तो घेवन यो अकॉर्डिंग टू दॅट देन गव्हर्मेंट वील टेक दॅट State of power how reduce आय विल गो थ्रू दॅट फर्स्ट देन आय विल टेल. नवो कायदो गोंयांत चालीक लागपाचोच आसा. पयलीं रस्ते जाग्यार घालात, मागीर येरादारी कायदो म्हूण सोशल मिडियाचेर एकार एक पोस्ट व्हायरल जायत आसा. येरादारी मंत्री म्हणटा रस्त्याचो आनी कायद्याचो संबंध ना. Now you cannot link both the issues. Roads are not done up. Who knew it will rain so excessively the way it has rained? It has disrupted so many services, not only in Goa. Everywhere else they have disrupted services. They have disrupted normal things, including the pothole roads. They are worse than any other year that we have seen such huge potholes. So please don't link both the things. First do the roads, then you can charge. Both the things cannot be connected. By when you would implement? Like a simple example I will give. Drunkenness. Previously the fine may have been 1,000. Now it is 10,000. You mean to say because there are potholes, a person should be allowed to drink till the potholes are filled? So get as much drunk and be a killer on the roads? So this argument will not hold. Implementation Implementation, it is central government who has already asked us to implement. So we will immediately start the implementation. by when? उटंगारांक खंय रस्त्यांची वाट लागल्या, लायटीचोय प्रॉब्लेम जाता खरो. मुख्यमंत्री म्हणटा लोकांनी समजून घेवचें. पावस येद्या मोठ्या पडल्या उपरांत म्हाका दिसता आमी रस्ते जे आसा आनी प्रत्येक कडेन ज्या जाग्यार ऑलरेडी काम चालू आसा थंयसरूच पोटहोल चड आसा तशें पळयत जाल्यार त्या खातीर येद्या व्हडलो पावस पडल्या उपरांत आमी म्हणटा की 50 वर्सां उपरांत इतक्या मोठ्या प्रमाणात पावस पडला आनी कंटिन्युअसली पडला सो दॅट बारीक आसतलो पोटहोल व्हडलो जातलोच तेच्या खातीर आमकां हें बॅर करचें पडटलें टील एनादर म्हाका दिसता थोड्या दिसां खातीर बॅर करचें पडटलें तें जाल्या उपरांत नक्कीच आमी जाता तितके बेगीन सगळे रोड्स जे आसा पळय न्ही हे रिपेर करप पोटहोल करप हें काम करून घेतले. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक सिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी.